गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट कॉलॅप्स जाल्ली आहा. मर्डर जायत आहात, डेड बॉडी मेळत आहात आनी सर्वसामान्य मनशाक सोडूच जो आसगांवचो भुरगो मेलो जाल्यार तो ब्रिजा वयल्यान मनीस पडलो ताचो मर्डर म्हणून ताचे आवय बापूय म्हणटात. काल बायणा मर्डर जालो दिसा ढवळ्याक, कुडचड्यार शूटआवट जावन मर्डर जालो सँड मायनिंगा खातीर, आज एक बॉडी मेळ्ळ्या आल्तिनेचेर. अशें हे मर्डर सोडूच आतां BJPचे लिडर ती सोनाली फोगटा भशेन ज्याचे फॅमिलीन म्हणला आपलो मर्डर म्हणून त्या मनशाक अरेस्ट केला, पूण आज मेरेन पुलीस आर क्लूलेस अबाउट द मोटीव ऑफ द मर्डर. हें कितें दाखयता? that the state has failed to provide a proper policy for sand mining in the case of Kurshagar, or to provide policing for the security of the citizens, or to provide leadership for the state. हे तीनूय पीचो फेलियर जो आहा हो फेलियर सगळे प्रमोद सावंताच्या दाराचेर बंद जाता. मायनिंग म्हणटा तो डिपार्टमेंट ताजो, होम म्हणटा तो डिपार्टमेंट ताजो. आनी हांव म्हणीत आहा की मायनिंग पॉलिसी जर सारकी जाली ना जाल्यार गँग्स ऑफ वसेपूर म्हणटाले आमी फक्त पिक्चरान पळयताले ते हांगा गोंयांत दिसूंक लागतले. खरें रियलिटीन, खरें प्रत्यक्षान आमकां पळोवंक मेळटलें. आनी गोंयकारांक नाका जातलें, गोंयकार सोडून वतले आनी हे गुंड येवन हांगा इस्टॅब्लीश जातले, जें आतां जाल्लें आहा. आनी हाजे खातीर हांव मागतां की गोंयकारांनी जागृत जावपाची गरज आहा. ह्या प्रमोद सावंताक विचारपाची गरज आहा, तूं बाबा करता कितें? तुजो फक्त फोकस 8 काँग्रेस आमदार फोडून ओपोजिशन मुक्त गोंय करपाक कित्याक इतलो तुका चटक लागल्या? कित्याक तुका कोणें प्रश्न करपाचें ना? तुका उत्तरां दिवंक नाका म्हणून तूं ओपोजिशन मुक्त गोंय करूंक सोदता की ओपोजिशन लिडरूच गोंयांत आसचो ना? ही परिस्थिती जी तो हाडूंक सोदता ती हाडूंक सोदता कित्याक गोंयकार सुशेगाद आहा. म्हणून गोंयकारांक जागृत जावंक जाय, उठूंक जाय आनी विचारूंक जाय बाबा कित्याक तुमी BJPन वचूंक सोदतात असले परिस्थितींत.